प्रितीच्या भाव भयणानो, जेजूच्या पावलांनी चलोवन बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्या समुदायांत मिसांव शार्ती पावूंक ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना जेजूचें मिसांव कसलें काय हो प्रश्न पयलो आमच्या मनांत आमी हाडूंक जाय. जेजूचें मिसांव म्हणल्यार देवाचें राज बांदून हाडूंक. आनी देवाचें राज आमी कशे तरेन बांदून हाडटले? जेजूच्यो आज्ञा पाळून. आनी व्हडांतली व्हड आज्ञा जी जेजून आमकां दिल्या, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाचो मोग कर आनी तुजो मोग करताय तसोच पेल्याचो कर. आनी ही आज्ञा जर तर आमच्या मनांत, आमच्या समुदायांत आमी पाळली जाल्यार जेजूचें मिसांव आमी शार्ती पावोवंक पावतले. समुदाय म्हणटा तेन्ना पयले सुवातेर आमच्या मनांत येवंक जाय आमचो घोराबो हो पयलो समुदाय. ह्या समुदायांत आमी जल्मतांव, वाडटांव, जियेतांव, भोंवतांव. हो आमचो घोराबो देवाक मानता ते परी जावंक गरज पवित्र घोराबो. घोराब्याचेर, फामिलीचेर जायतें उलोवंक जाता, वेळ ना, पूण एकूच वस्त वा एकूच निचो आयज आमी करुया. आमच्या घोराब्यांत आमी वेळ दिवया. वेळ कोणाक? वेळ घरच्यांक, एकामेकाक आनी वेळ देवाक. जेन्ना आमी एकामेकाक वेळ दिता, एकामेकाक सांगता, बसता, उलयता, भासाभास करता, खेळटा, नाचता, जेवता, आमच्या घोराब्यांत बाराबर आसता, तेन्ना जायते प्रश्न पयस वचूंक पावतले. कित्याक जेन्ना आमी एकामेकाक वेळ दिता थंयसर मोग वाडटा, थंयसर समजिकाय वाडटा. आमी एकामेकाक समजूंक पावता, एकामेकाचे प्रश्न आमचे मुखार येतात, एकामेकाची परिस्थिती आमच्या मुखार येतात. थंयसर जेन्ना आमकां समजिकाय येता तेन्ना थंयसर बोगसणें येता, भावपण वाडटा, आमचे मदें सोयरीगत वाडटा, आमचो घोराबो एकवटटा. दुसरो समुदाय आमच्या मनांत येवंक जाय म्हणटा तो आमचो क्रिस्ती कुटुंब. दर एकली आमी बावतिजमा वरवीं देवाची भुरगीं, एकामेकाची भाव भयणां. जेजू आमचो भाव. आमी एकामेकाची भाव भयणां म्हणटच एकूच कुटुंबाची. हो कुटुंब आमी सांबाळूंक वावरूंक जाय. क्रिस्तांव कशीं आमी एकामेकाक सांबाळूंक वावरूंक जाय. जेन्ना कोण चुकता ताका आदार दिवंक जाय, आपल्या चुकींतलो भायर सरूंक. जायते पावटी प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी पळयता खऱ्यांनीच शाबासकी जायत्या जाणांक ह्या क्रिस्ती समुदायांत आपले हातबोट घालतात, जावं आपल्या इगर्जेंत, जावं हे आनी ते संस्थेंत, वा आपल्याच ओस्तोंगी कितें ना कितें बरें करून हो क्रिस्ती समुदाय जायतीं जाण सांबाळूंक आनी तो जिवाळ करूंक वावरतात. पूण जायतीं जाण आसात ह्या समुदायांत आडकोडीचो फातर जातात. कशे तरेन जेन्ना कोण चुकता आमी ताका काला उडोवंक वावरता. जेन्ना आमचे फुडारी चुकता तांकां काला उडोवंक वावरता. आमच्या पाद्री माद्रीचेर आड उलयता. आनी आयज काल जायतें घडटा सोशल मिडियाचेर. आयज आमी सोशल कम्युनिकेशन सेंटर ह्या खात्या खातीर मागता. सोशल मिडियाचेर आमी पळयल्यार कितें तरी इगर्जे आड आयलें, थंयसर क्रिटिसायज करूंक कोण? आमचीच काथोलीक क्रिस्ती भाव भयणां असतात जायतीं जाण. आनी आपले कितले राग विंगास आहा थंयसर भायर काडटात. Public forums on social media are not the spaces to solve your private or community or family problems. It is not the space. तुमच्या घरांत कितें वायट जाता तें तुमी तेंट्यार वचोन सांगतले काय? क्रिस्ती घोराबो तुमचें घर, हो तुमचो कुटुंब भायर तेंट्यार ऑन द वर्ल्ड फोरम सांगपाचें न्हय. जायती संदी आसा, फिरगोचेंत आसा, थंयसर तुमच्यान भासाभास करूंक जाता. जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबाचे दुस्मान कशे जाता क्रिस्ती कुटुंबाचे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, चतूर रावचें. डू नॉट पूट युअर सेल्फ अगेन्स्ट गॉड. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हज्या भागाना तो शिंपडायता, तो म्हजे आड आसा. जो म्हजे बराबर
पूण जायना तो शिंपडायता. डू नॉट पूट युअर सेल्फ अगेन्स्ट गॉड. तिसरो समुदाय म्हणल्यार समाज. आयज आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत देव म्हणटा आपण ल्हानविकांक वयर काडटलो, सोडवंडार पाठयतलो. आपले गूट ल्हानांक उक्ते केल्यात. जेजू देवाक बापाक वाखाणटा. किरीत भाशेन आमी आमच्या समाजांत जियेतना गोडे देवान आमचे मदें जायते जाणांक बेसांवांनी भरल्यात. थोडी भोव गिरेस्तकाय दिल्या, थोडी भोव गोडे पदवी दिल्या समाजांत. ही पदवी, ही गिरेस्तकाय आमी कशे तरेन वापरता काय? ही गिरेस्तकाय म्हजी न्हय, ही पदवी म्हाकाच न्हय. ही गिरेस्तकाय देवान आमकां दिल्या आमच्या गरीब भाव भयणांक, गरजेवंतांक पावंक. जर तर म्हज्या शेजाऱ्याक कोण गरीब आसा आनी हांव ताका आदार दिना जाल्यार हांव व्हड पातकांत पडटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, वन ऑफ द ग्रेटस्ट सीन टुडे इज द सीन ऑफ ओमिशन. गोडे हांव वायट करिना पूण हांव बरेंय करिना. जर तर हांवें बरेंपण शिंपडावंक जाता आनी हांव फाटीं रावतां हें पातक. आयज जर तर आमच्या भारतांत थोडी भोव गिरेस्त आसात, तांणी पदवेर सोदरेर बसलेले आसात, तांणी इलो भोव आदार ह्या गरिबांक आनी गरजेवंतांक दिल्ले जाल्यार कितली गरीबसाण पयस वचपाची. म्हज्यान एक क्रिस्तांव कसो कितें तरी करूंक जाता काय? प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्याच 3 कल्पनांचेर आमची नदर मारुया. क्रिस्ती कुटुंब कसो, आमचे घोराबे कशे, ह्या समाजांत एक क्रिस्तांव कसो हांव जियेतना, हो समुदाय, ह्या समुदायांत हांव जियेतना जेजूचें मिसांव हांव कशे तरेन शार्ती पावंक शकता काय? कशे तरेन एक बरो क्रिस्तांव जावंक जाता काय? होच प्रश्न आमी आमकांच करुया.